पळय नोकऱ्यो ना काय ना आयज GMCन हेल्थ सेक्टरान ज्यो नोकऱ्यो दिल्यो त्या दिसा काल कोणी तरी म्हाका एक इन्सिडंट सांगलो की होमगार्ड कोणा ताका खंय नर्शीचे कॉल लेटर दिले आनी तेणी कोणाक इंजेक्शन तोपला तो बाबडो ICU ना म्हणटो विश्वजीत राणेन कोणाक डॉक्टराची सुद्दां पदवी दिली आसतली आयज ती आतां इन्वेस्टिगेशन करचें पडटलें की कोणाक डॉक्टर बी केल्या काय म्हणून फाटीं अनिल होबळे भारतीय जनता पार्टीचो उपाध्यक्ष अनिल होबळे डॉक्टर म्हणून आपूण पदवी घेवन भोंवतालो ती आतां विश्वजीत राणेन दिल्या काय कोणी दिल्या पळय ती पळोवची पडटली म्हणून अशें जे पळय एज्युकेशन सेक्टर आहा मागीर नोकऱ्यो जॉब हे ते पळय तितून स्कॅमां पळय सगळीं चल्लेली आहा ताका लागून हे भ्रश्ट राजकारण्यांक खंय तरी पयस दवरूंक जाय आनी जे कोण मेरिटाचेर इवन एक 6 म्हयने राष्ट्रपती राजवट सुद्दां जर गोंयांत लागली न्हू जाल्यार चड आमच्या सारकिले जे पळय वेवसायीक आहा पळय हांकां चड सुशेग आसतलो त्याच मैदानार आमी 15 दीस काडले 15, 17, 18 दीस त्या वेळाचेर आमी मायकल लोबोक प्रस्ताव दिल्लो की तूं त्या टायमार रिजायन जा तुका जर आमचें पडलेलें आहा तूं त्या वेळाचेर रिजायन जा आनी तुका आमी सपोर्ट करता तूं आमचो लिडर कोस्टल बेल्टान 5-6 उमेदवार आमी दवरुया आमी तुज्या फाटल्यान रावता वावुरता रात दीस आनी ते निवडून हाडुया म्हणून पूण मायकल लोबोन तेन्ना आमकां दाद दिली ना पूण आतां तो रिजायन जालो आतां कित्याक रिजायन जालो कलंगूटच्या टॅक्सीवाल्यांनी सगळ्या एकान एक ताका सांगला की आमी BJPक वोट मारचे ना म्हणून आमी BJPक वोट मारचे ना म्हणून सांगला तेन्ना तो आपले सोयीक लागून खंय तरी रिजायन जालो आनी तो कोण BJPक जॉयन जाला काल गुरुदास शिरोडकर म्हूण कोण तरी तो सुसायड करपाक गेला तो इंडिपेंडंट तरी रावलेलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 2-4 हजार मतां काडटलो किंवा निवडून येवंक शकतालो ताका आवड्याक खंयची दुर्बुद्धी सुचली कळना तो ते BJPक जॉयन जावन आयज सुसायड करपाक स्वताची गेला कीड भ्रश्टाचाराची कमी करपाक खंयचेच सरकार पार्टी जर फुडें येना जाल्यार आमचें दुर्दैव गोंयकाराचें ताका लागून आमी खंय तरी आतां एक बुद्धी आमचो आत्मसन्मान जो राजकारण्यां कडेन घाणांक दवरला 3000 आनी 5000 लागून जो दवरला आनी मतदान करता पळय त्या लोकांक म्हजें अपील आहा त्या लोकांक हांव कळकळीचें आव्हान करता की तेंच्यांनी खंय तरी आतां विचार करचो हो समाज खंय तरी एक बदलपाक जाय राजकारणी आनी त्या दृश्टीन तेंच्यांनी एक पावल उचलून एक इतिहास गोंयच्यान घडोवचो कारण इतिहास जो घडटा तो गोंयच्यानूच घडटा केंद्रान सुद्दां जे पळय सरकार येयले पळय भारतीय जनता पार्टीचे तेजी सुरवात गोंयच्यान जाल्ली आनी गोंयान भारतीय जनता पार्टीक पळय सत्ता गावली पळय थंयच्यान तांकां देशभर सत्ता गावली म्हणून इतिहास जो घडटा तो गोंयच्यान घडटा ताका लागून हांव मागता की गोंयकारां कडेन की परत आतां इतिहास घडया